हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोलना आंबेली. आयज काळजान आनी मनान दूख धरून एक दूख भरीत आयज ही खोंत भोगता हांव. कित्याक ओरिसा गांवांत जी आयज घडणी घडली, जे ह्यो गाडयेचो एक्सिडंट जावन जायतो लोक दुखी जालो आनी जायतो लोकूय ह्या अपघातान आमकां सोडून गेलो. पयलीं म्हाका शाबासकी दिवपाक जाय आमच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक तसोच प्रमोद बाब सावंताक की वंदे भारत ज्यो ट्रेनी तुम्ही घडून हाडल्यात हेका लागून भरपूर तुमकां शाबासकी. कित्याक असल्यो ट्रेन्यो पयलींच्या तेंपार फक्त 2-3 दिश्टी पडटाल्यो, जावं जनशताब्दी जावं राजधानी जावं आनी 2-3 गाडयो आसताल्यो. आयज तुमी आख्खे इंडियेक वंदे भारत घालून जाता ते भाशेन आख्खे इंडियेक तुमी शिंपडावपाक केल्यो म्हणून. पूण ते सांगता आसतना तितून एक कॅल्क्युलेशन अशें दिश्टी पडटा म्हाका. एक वंदे भारत आयकला त्या प्रमाणे 16 डब्यांचे आसूंक जाय आसले. तो वंदे भारताचे 2-2 कुडक्या करून एकूच ट्रेनीचे 2 कुडक्या करून 2-2 फावटी तेजें उद्घाटन करप, इनॉग्रेशन करप, हेचे म्हाका अजून कॅल्क्युलेशन बरें समजोंक ना. म्हणजे 50 वंदे भारत घालतलो जाल्यार 100 फावटी इनॉग्रेशन जातलें अशें, आनी लोकांक दिसतले 100 गाडयो घायल्या म्हणून. सो हेजेरूय मातशें तुमी लक्ष दवरचें. सगळ्याच इंडियेच्या लोकांक खबर आसना म्हणून ना, थोड्यांक भितरली म्हायती आसता. हांव आमच्या देशाच्या प्रधानमंत्रीक तसोच आमच्या गोंयचे चीफ मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा. कारण जी ओरिसाक दुर्घटना घडली तेका लागून तेमी वंदे भारत जी इनॉग्रेट जावपाची आसली मडगांवां ती रद्द केली, हो सद्याक पेंडींग दवरल्या. सो तेका लागून देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तुमकांय भरपूर दूख जालें म्हणून सारकें सिद्ध जालें. तशेंच आनी एक घडणी म्हाका समजणी मेळना. जेन्ना मणिपुरान इतलें लासतालें, जायत्यो रिलिजियस जावं स्ट्रक्चर आसले, लोकांक मारले, लोकांचेर भिरांत येयली, लोक भरपूर मेलो. तेन्ना पासून कर्नाटकान इलेक्शनाच्यो रॅली कोणेच बंद करूंक ना. दूख दाखयलें आसतलें पूण रॅलीज बंद करूंक ना, फिजिकल रॅलीज बंद करूंक ना. जाल्यार आयज हे ऑनलायन वंदे भारत उद्घाटन हे कित्याक बंद केलें काय, फकत एकूच कारण आसलेलें की दूख दाखयतात म्हणून. ते जाल्यार दूख पासून हांव म्हणटलो आसलो, एका कडेन एका भाशेचें दूख, दुसरे कडेन दुसरे भाशेचें दूख, आनी एक डिग्री टायप एक दुखाक नंबर गेम दिल्लेल्या भाशेन दूख दाखयल्लें आसा. जावं ओरिसा ट्रेन एक्सिडंटान, जावं ब्रिज कोलॅप्स इन गुजरात, जावं मणिपुराच्यो दंगा फसाद पळय जाल्या तेजेर. तर ही म्हाका समजणी मेळोंक ना. तेका लागून हांव चिंतूंक पडलो कशा प्रकारचे दूख आमच्या देशांत तशेंच आमच्या स्टेटीन घडटा काय म्हणून. जाल्यार प्रमोद सावंत बाबाक हांव आनी एक फावटी शाबासकी दिता. वंदे भारत तुवें बंद दवरली म्हणून इनॉग्रेशन करपाचें, पूण हेजेर मातशें लक्ष घाल आनी हेजो जबाब तूं घडये तुज्याच पासत पासून दिल्यार जातलो आसलो. म्हणजे वंदे भारत ऑनलायन आसलेलें तें तुमी बंद केलें, पूण ऑफलायन फिजिकल कॅम्पेनिंग चलतालें. कॅसलें दूख पळयनासतना तें कॅम्पेनिंग जाल्यार तुमी जरूर चालूच दवरलें. हें कितें कारण काय हेजेर मातशें तुवें लक्ष घालचें पडटलें प्रमोद बाब. देव बरें करूं तुका. आनी अशें आमच्या देशांत केन्नाय फुडें कितें घडलें जाल्यार हांव एक उपकार मागतलो. फाटीं फुडें पळयनासतना जावं इलेक्शन रॅली जावं व्हडल्यो पार्ट्यो मिटींग येवपा पासून आसत, सगळ्यांनी जावं काँग्रेस जावं बीजेपी मेन पार्टीज तुमी हें बंद दवरचें आनी त्या दुखान भाग घेवचो. जेन्ना गुजरातान
व्हडली ब्रिज पडली आनी बंपर लोक मेलो. चड करून जी ब्रिज बांदलेल्या त्यांच्या बेपरवाईक लागून. आनी हे गुजरातान घडोवन गुजरातानूच इलेक्शनाच्या टायमार आख्खे थिंगा इलेक्शनाक कॅम्पेनिंग कोत्ताले तेन्ना दूख जालें म्हणून कॅम्पेनिंग बंद दवरलेलें जाल्यार गोडेक आनी एक वालोराचें काम बीजेपीच्या लिडरांतल्यान आमकां एक संदी मेळटली आसलेली. दुसरे फावटी असली कसली घडणी घडली जाल्यार तुमचेर फावट आनी सत मानू. जेन्ना गुजरातान येदो व्हडलो कांड घडलो, ओव्हर एक्सिडंट घडलो, तेन्ना फाटीं फुडें पळय नासतना इलेक्शनाच्यो रॅली जाल्यार चालूच दवरल्यो. देव बरें करूं. थँक यू व्हेरी मच.